जेन्ना आमी गोंय म्हणटा तेन्ना गोंयकार जेन्ना आमी म्हणटा आमी आमकां उगडास येता कोंकणीचो. जो तर मुंबय आसूं हो गोंया भायर आसूं इंडिये भायर आसूं आमचे सगळे फ्रेंड्स हो गोंयकार जे गोंय सोडून बसून गेल्ले आहा जेन्ना गोंय म्हणत जाल्यार तांकां कोंकणीचो उगडास येता. माचयेर आशिल्ले आमचे सगळे डिग्निटरीज आमचो सर तोमाजीन, बाब राजेंद्र आनी बाब आगोस्तीन इतलेशेच सांगूंक सोदता. हांव चड उलयना. सगळे जाण फिल्म पळोवपाक येयला. सगळेच जाण ह्या दिसांनी गोंय आनी गोंयकारपण म्हणटात. आनी म्हाका दिसता स्वेरिंग इन सेरेमनी कोण येयल्लो पयल्या टीव्हीचेर जाल्यार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरानूय हेचो उल्लेख केल्लो आहा गोंयकारपण सांबाळपाक जाय म्हणून. जो तर ते जावपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता गोवा दालघाट कोंकणी आनी हे सगळे संस्था ज्यो आहा तांकां मजबूत करपाची आयज गरज आहा. आनी कोंकणी सिनेमा डे जो आहा ताका म्हाका दिसता फिल्म फेस्टिवल करपाची एकदम गरज आहा. सो हांवें आतांच बाब तोमाजीन कार्दोजाक म्हटलां की आमी गोंय आनी गोंयकारपणाचो लिडर जो आमचो आहा आमचो इश्ट बाब विजय सरदेसाय एका घेवन सीएमा कडेन या म्हटलें. सो हितून सारके क्लॅरिटी मेळटली आमकां. म्हणजे इन द नेक्स्ट 1 मंथ आय वील टेक हिम टायम काडपाचो आनी गोंयकारपणाक घेवन सीएमाशीन वचपाचें आनी फुडले फिल्म फेस्टिवल जी कोंकणी फिल्म फेस्टिवल जावपाक जाय 7 days ऑफ 1 week or 3 days or 4 days हे करपाक जाय गव्हर्मेंटान. So government will have to declare this festival in advance, make budgetary provisions for it, आणि फुडल्या बजेटान बजेट स्पीचीन येवपाक जाय जाल्यारूच हे फिल्म फेस्टिवल जातले. आणि तेजे उपरांत लायक माइंडेड पीपल बिझनेसमॅन जे आहा दे विल ऑलवेज सपोर्ट. आय विल बी द फर्स्ट वन टू सपोर्ट. एज अ बिझनेसमॅन आय विल सपोर्ट. जे कितें करपाक जाय स्पेशली जेन्ना आमी उलयता गोंयकारपणाचे बाब विजयाक खूब हे आहा. तो म्हाजो व्हेरी क्लोज फ्रेंड. बट we will have to take it forward. To take it forward, we will go first get this work done. बेश्टे अहें उलोयले आनी केले म्हणून जावचें ना. but we'll have to put it in action. Action करपाक जे कितें लागता आमचें उलोवप लागता whatever is required to be done we will do it and see that next year we are talking today but next year it has to happen. And I was a part of ESG team. बाब दिनेशान आतांच म्हटला डायरेक्टरान. I was a member of ESG when it was declared that Konkani films will get A grade film कितें 50 लाख म्हटलेले आणि B 30 आणि मागीर आनी कितें 10 or 15 कितें तरी. Though it is a small amount, but I feel till now the money has not reached anybody. That was the last meeting chaired by Honorable Chief Minister, I remember, आमचो present CM, and then he went to Delhi. Then he did not go forward from there. I think we have to go with a delegation back again and revive all those applications, see that the money reaches you all, because it was promised, it was budgeted. Budget provision kelle ha dekha, so money has to go out. So we will see that the money is given. And Konkani films, म्हाका अजुनूय उगडास येता. हांव 12 वर्साचो आसलो, 11-12 वर्साचो. हांवें एकूच फिल्म पळयल्लें भुयारांतलो मनीस म्हणून. आणि ही कॅसेट जी हाडली पळय ती धाकटी कॅसेटी आसताली ती कोणें कुवेटसून हाडलेली. सो आवर फिल्म्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. द कॅसेट्स और CDs आर अवेलेबल. नो डाउट these films which has got national awards, like one is Baga Beach, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतले, म्हणजे the name is Baga Beach, जावं Enemy, जावं आनी कितलीच फिल्मां जी नॅशनल अवॉर्ड्स मेळवल्या तांकां खऱ्यांनीच शाबासकी दिवपाक जाय. बाब दिनेशान सांगला ती गजाल खरेंच खरी की डायरेक्टर जावं प्रोड्युसर जावं कोण जो फिल्म फुडें सोदता करपाक ही इज टेकिंग द होल बर्डन ऑन हिम. पयशांची गरज. विदाउट मनी नथिंग हॅपन्स. नॉट
a stone moves from one place to the other. And I feel that they have to be protected, not by words but in action. And we will see that whatever is promised, we will all go together. I am ready to come whenever y'all tell me a date. We will fix a date, we'll go. See that whatever is due to you, जे कितें तुमकां मेळपाक जाय, सरकारान जे प्रॉमिस केला ते मेळचें. आणि नेक्स्ट इयर बॅक अगेन वी विल मीट फॉर गोवा कोंकणी फिल्म फेस्टिवल. थँक यू. देव बरें करूं मायकल बाब. तुमच्या आदारान गोंयकार कोण मुखार वयतले तेजे बरोबर फिल्माय मुखार वयतली अशी आस्त बाळगिता. आनीक जे डेलिगेशन वचपाचें आसा तातूंत दालगाचो स्वास पावतलो अशें उतर दिता.